John chapter 6 verse 51. हांव सुतो सर्गीतावन देवून आयलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता ता सोसनाक जियेतलो. संवसारा जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो मुजेंच मास. John chapter 6 verse 52 and 53. तितल्यार जुदेव एकामेकाक वाद विवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपले मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेसून तांकां सांगलें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशापुताचें मास केल्ले करीत आनी ताचे रगत पियेल्ले करीत, तुमचे थंय जीव आसचो ना. Genesis chapter 9 verse 4. रगत असले मास तुमी खावंक नजो, कित्याक रगतान जीव आसा. John chapter 6 verse 53 and 54. देखून जेसून तांकां सांगले, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशापुताचें मास केल्ले करीत आनी ताचे रगत पियेल्ले करीत, तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता, ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. Psalm chapter 100. पृथ्वीच्या सर्व देशानो, संतोषान सरीसपरा गितां गाया. आनंदान सरीसपराची सेवा करा. उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पोर एकलोस देव म्हूण ओळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यान ताच्या अधीन आमी आसाव. आमी ताची परसां, ताच्या सरोवाच्यो शेळयो. अर्गां दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुतिगितां गावन ताच्या आंगणाक येया. ताका अर्गां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा, कित्याक सर्वेस्पोर बरो, ससनाक ताकता तसो मोग, संततीच्या संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण.